मारपाचो प्रयत्न करता, काबार करपाचो प्रयत्न करता सरकार आयज हांगासर आयज डोंगर ते डोंगर काबार केले, आयज दर्याय काबार करपाक सोदताय पळय. आतां हेंच्यांनी हांगासर 5,000 किलोचे हे हाडल्या, आमचे अँकर्स हाडल्या हांगासर बोट पार्क करपाक. आमचे गोंयचे जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमचे गांवचे आहा तेंच्यांनी खंय वचपाचें पोट भरपाक. सरकारा कडेन गेल्यार सरकार जॉब ना म्हणटा, ते बाबडे हांगासर आपले स्वताचे पोट भरता. तिसऱ्यो काबार केले हांगासर तेंच्यांनी खंय वचपाचें. सरकारांनी उलयता आत्मनिर्भर भारत म्हणयता, लोक आपले स्वताचे पोट भरता, तेजेर हे जर मारूंक सोदता जाल्यार हेंकां आनी कित्याक हे करपाक जाय, लागीं धरपाक जाय. आयज प्रमोद सावंतान हेजे आन्सर दिवपाची गरज आसा. जे सगळे लोक आमच्या गांवचे हांगासर वाड्यावयले सगळे लोक एकठांय जाल्या. कितें चलयलाय तुमी, लोकांक मारपाचें चलयलां. नमस्कार, म्हजें नांव सोनू नायक. आयज एक अरावंड 11:30-12 सुमार सगळ्यांक एक कॉल येयलो की अशें आमचे रिवर मांडवीन डिगींग चालू आसा म्हणून. आनी इमिजिएट आमी आमचे सगळे जे आमचे वाड्यावयले सगळे लोक आसा तांकां आमी इन्फॉर्म केले की हांगासर डिगींग चालू आसा, तुमी बेगीच्या बेगीन येवचें म्हणून. आमी सगळे जाण एकठांय जावन तेंच्या बोटीचेर गेले. बोटीचेर वचना फुडें तांकां क्वेश्चन केलो की बाबा हें कितें चल्लां. ते कोणूच कांयच सांगिना जालें कितें चल्लां तें. तांकां विचारलें तुमी खंयसरल्यान येयल्या, खंयच्या बोटीचेर, ते कांयच आन्सर दिवपाकूच रिफ्यूज करपाक लागले. मागीर तांकां सांगलें आमी काम बंद कर म्हणून. काम बंद करना म्हणून काम बंद कर म्हणून फुडें ते सगळें काम बंद केलें तेंच्यांनी. आनी तांकां सांगलें तुमचो जो कोण ऑथॉरिटी कोण आसा ताका हांगासर आपयात, ते कोणाकूच आपूण सोदिना जालें. हांव जे एश्युरन्स येयला की आपूण तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून. सपोज जर इनकेस कितें जालें अशें फुडें फाटीं कितें जालें जाल्यार आमी आमचो निर्णय ठाम दवरलेलो आसा की आमी खंयच्याय म्हणजे सुप्रीम कोर्ट NGT सुप्रीम कोर्टान जाय खंय वचपाचें पडटा थंयसर आमी वयतले, पूण आमी हो प्रोजेक्ट केन्नाच करूंक दिवचे ना हांगासर, केन्नाच. तेंच्यांनी अशें चिंतचेंय न्हू की बाबा फाल्यां आयज आमी स्टॉप केलें फाल्यां परतें स्टार्ट करतले. हें तेंच्यांनी स्वप्नान बसून चिंतपाचें न्हू, सरकारान बसून स्वप्नान चिंतपाचें बाबा इतल्या लोकांक आमच्या वेरेच्या लोकांक ग्रांटेड धरपाक ना. ह्यान पयलीं एज्युकेशना जावन आमी बंद करून उडयलेलें आसा. ह्यान पयलींचो हें आसा, हिस्ट्री आसा आनी ताका लोक सगळे विटनेसूय आसा. 2006 जेन्ना आग्नेल आमचो MLA आसलो तेन्ना तेणें पयला, आग्नेल फर्नांडीस आसलो तेन्ना त्या टायमार अनिल माडगांवकार म्हणटा तेन्ना ताका एक परमिशन दिलें पंचायतीन की टू स्टार्ट अ वॉटर स्पोर्ट. तो पासून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी एकठांय जावन तेन्ना रोड ब्लॉक करून आमी हांगासर तो बंद करून दाखयलेलो आसा. इलिगल आसा हो पार्ट वेगळो आसा. हांगासर कितें आसा लिगल पासून जाल्यार म्हटलो पासून जाल्यार फाल्यां आमचे जे लायवलीहूड आसा, जे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा तेंचे पोट चलता. फाल्यां तूं ताका लिगल म्हटले पासून ताका जर सरकारान सविस्तर ताका सगळी परमिशनां पासून दिली जाल्यार तूं गोंयकारांचे जे लायवलीहूड आसा तेंचेर खेळों नाका. तुमी सर्वे करपाक जाय. अशी तुमी सगळ्यो गोश्टींचे सर्वे करता, जे कितें करतले जाल्यार सर्वे करता. हांगासर लोकांचे पोट भरता. त्या जाग्याचेर तुमी असले केन्ना करूंक दिवंक जायना. फाल्यां तेकडे लायसन आसले पासून आनी नासले पासून जाल्यार हें आमकां खंय यें जायना. पूण आमी एक विचार धरला की बाबा दिवचें ना म्हणजे दिवचें ना. आमी 14 वर्सांचो हांव आसतना 14 वर्सांचो ह्यान पयलीं 2006 अशेंच जे माडगांवकर म्हणून अनिल माडगांवकर तेंचे अशेंच जाल्लेले त्या टायमार. तेन्ना आमी अशें आख्खो गांव उठलेलो तिसऱ्याकारांक लागून आनी ताका हायकोर्टांतल्यान तेजे स्टे हाडलेले. तशें आमी ह्यान फुडें जर अशें कितें करपाचें जर सरकारान प्रयत्न केलो जाल्यार आमी हायर ऑथॉरिटी म्हणजे NGT न्हू वयर सुप्रीम कोर्टाक पासून वचपाची आमची तयारी आसा. इतलेंच विनंती करता. आयज आमचो लोकल आमदार त्याच्या बरोबर ZP जो आमचो बांदोडकर आसा, सो तेणें येवन आयज एश्युरन्स दिला की सगळ्या मदीं की आपूण तुमचो मेमोरंडम घेवन सगळ्या तुमच्या बिहाफ तुमचो मेमोरंडम घेवन आपूण डायरेक्टर ऑफ पंचायत इवन CMा कडेन बसून आपूण इंटरव्यून जावन हो तुमचो मॅटर आहा तो रिजॉल्व करता. आमी आशा बाळगिता की तेणेन करतलो असो म्हणून. म्हाका आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर तेंचे मिस्टर जे सोशल वर्कर तांच्यांनी एक फोन केल्लो म्हाका की आमची जी मांडवी रिवर आसा त्या सायडीन थंय कोण तरी येवन एंकरींग करता आनी मागीर फुडें हें करपाक आयलें की आमकां ते बोट बीन हाडून दवरता काय कितें. हांवें COP कडेन आतां कॉल केला, फक्त ते COP ऑफिस आयज बंद आसा पब्लीक हॉलिडे, ताका लागून डिटेल आमकां कितें आसा ती आमकां मेळूंक ना. फाल्यां जी डिटेल आमी घेतले. हांवें आमचे कोण लोक हांकां अश्युअर केला की ती बोट आमी हांगा हाडून केन्नाच दिवचे ना म्हणून. अशें कितें आसा बीन जाल्यार पूण क्लॅरिटी तेजेर फाल्यां ती बोट हांगा हाडटा ना हाडटा हें ना. पूण ज्या तरेन ते काम करता आनी ज्या तरेन ते एंकर थंय हाडल्या अशें दिसूंक येता की व्हडली खंयची तरी बोट हाडून दवरूंक सोदता. जें आमकां आमचे लोकल जे आसा तांकां मान्य ना. आमी हांगा मंडपा कडेन म्हणटा तारीन हांगा जे लोक स्थायीक लोक आसा कित्येक वर्सां जाले ट्रेडिशनली हांगा शिपयो आमच्यो हे जाता तिसऱ्यो आनी तिसऱ्यो आमच्यो इतल्यो फेमस की सगळे आमचे बार्देजकार हांगा येवन तिसऱ्यो व्हरतात आनी कितलेशेच सांगला तशें कितलेशेच पोटां ह्या हेजेर धंद्याचेर वेवसायाचेर चलतात.
सो ताका लागून आमी हांगा कांयच टॉलरेट करचे ना. जे लोकल जे फिशरमॅन आसा ते काटाये मारून आपले पोट भरता, दुसरे कडून आपले पोट भरता. कितलेशेच लोक म्हणटा ते जनरेशना हांगा त्या हेजेर वेवसायाचेर आपलो धंदो चलयलो, आपली पोट भरलें, भुरग्यांक शिकयलें, लग्न जालें, सगळें जालें. सो आमी हो ट्रेडिशनल बिझनस चलता आमी तांचे कशेंच आड येवंक दिवचे ना. आनी हांवें क्लियरली सांगलां, जे अश्युरन्स दिलेलें आसा की ती बोट जी आसा ही आमच्या मंडपा कडेन तारी कडेन म्हणटा आमी केन्नाच येवंक दिवचे ना. सो हेका लागून आमी फाल्यां हें केलां की आमचे लोकल पंचायत मेंबर गौरी पेडणेकर आसा आनी सोनू आमचो सोशल वर्कर ते सगळे जाण एक रिप्रेझेंटेशन घेतले लोकां कडेन. सगळ्यांनी सायनी घेतले की आमी सगळे म्हणजे सीएमाच्या पत्तान, COP मिनिस्टरच्या पत्तान, COP फिशीज डिपार्टमेंटाक म्हाका सगळ्यांक तेंच्यांनी रिप्रेझेंटेशन दिवंक लायलां. आनी आमी फाल्यां ते रिप्रेझेंटेशन सीएमाकूय दितले आनी सांगतले की आमकां आमी ह्या स्टेजीर जाग्यार अलाव करचे ना. आनी हांव ठामपणे आसा, सांगता तुमकां, हांव ह्या जाग्यार उबो रावन मिटिंगो आमची जालेली आसा. हांव अश्योर करता तुमकां की ती बोट ह्या तारीच्या लागीं आमी येवंक दिवचे ना, केन्नाच